नमस्कार, पोळ्या अपडेट खबरो. तेलंगणाच्या बोळांत रेल्वे अर्थसंकल्प अर्ध्यार गुठलायलो. रेल्वे भाडेवाड तिकीट वाड ना. 65 नव्यो ट्रेनी. UPA 2 चे निमणे रेल्वे बजेटाक काँग्रेस खासदाराकडच्यान अपशकून. केपे अर्बन सोसायटीच्या शिरोडा ब्रांचीतले 32 किलो भांगर नकली. 5 कोटींची तोपी. डॉग मॅनेजर आणि अप्रेजर आड घालतले FIR. सहकार निबंधक करतात चौकशी. लोकसभेच्या तिकिटा खातीर काँग्रेसींत लॉबिंग. दक्षिणे खातीर लुईसिनाची दिल्ली फिल्डिंग. उत्तरेच्या युतीचे कोफुसांव सुटना. राष्ट्रवादीचो भरवसो विष्णूचेर. काँग्रेसीचे खलप देशप्रभू नेटार. खण खात्याची आपल्याच अधिकाऱ्याआड क्रायम ब्रांचीन कागाळ. अधिकाऱ्यांचे बनावट डॉक्युमेंट करून ट्रेंडर कंपनी बरोबर कारस्थान. सरकाराक 1.5 कोटीचो फटको. सेवेंत आसतना मरण आयिल्ल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बायल भुरग्यांक नोकरी दिवपाच्यो फकत 56 केशी उरल्यात. मुख्यमंत्र्यान 90 जणांक वाटली नेमणूक पत्रां. लुझोफोनियाच्या कॉन्ट्रॅक्टराच्या बिलांचो वाद. सिम्प्लेक्साकडेन आडकली कॉन्ट्रॅक्टरांची 18 कोटींची बिलां. सिम्प्लेक्स म्हणटा पयशे अजून सरकाराकडेन. कॉन्ट्रॅक्टर काचाबोल. खबर विस्तारान. नवे रेल्वे बजेटान रेल्वे तिकीट वाड आणि भाडेवाड सुचयल्ली ना. 65 नव्यो ट्रेनी सुरू करपाची येवजण आसा. वैष्णोदेवी मेरेन प्रवासी रेल्वे सुरू करपाची घोषणा रेल्वे मंत्र्यान सुरवातीक केली. तेलंगणाचो बोवाळ घालून काँग्रेसीच्याच खासदारांनी रेल्वे मंत्री मल्लिकार्जुन खरगेक रेल्वे अर्थसंकल्प वाचूंक दिलो ना. UPA 2 च्या निमण्या रेल्वे बजेटाक लोकसभेन काँग्रेसीच्याच खासदार मंत्र्यांनी अपशकून केलो आणि लोकसभेचे कामकाज तितल्याच दिसभरा खातीर तहकूब करचे पडले. A construction of Udhampur-Katra section which will enable lakhs of pilgrims from all over the country to reach foothills to Vaishnav Devi shrine directly has been completed and trial runs have started. We expect to run passenger service up to Katra Vaishnav Devi very shortly. During the 12th five-year plan period, Indian Railways infrastructure will further expand to reach the hinterland and frontiers of our nation. Initiatives taken for construction of 2 dedicated freight corridors on eastern and western routes would lead to strategically critical capacity augmentation and would involve construction of dedicated freight lines to carry predominantly coal and steel on eastern corridor and containers on the western corridor. Dedicated freight corridor is an innovation in rail transport in India. Extension of rail connectivity to the northeastern states has been a focus area for government of bringing prosperity of these areas and also strengthen the national integration. We are now on the course of convert the strategically important 510 kilometer long Rangia Murkosek meter gauge line to broad gauge within this financial year. The state of Meghalaya is also all set to come on the railway map in this financial year. केपे अर्बन क्रेडिट सोसायटीचे शिरोडा ब्रांचीन भांगराचेर दिल्ले 5 कोटींचे रीण बुडला. तारण दवरिल्ले 32 किलो भांगर नकली थारले. दिल्ल्या 5 कोटी लाखांच्या रिणांतले फकत 48 लाख वसूल जाल्यात. सोसायटीचे तेन्नाच्या दोगा मॅनेजरांक निलंबित केल्यात. फटीचे भांगर दवरून बँकेक तोपी घालपी 29 जाण आसात. सरकारान ह्या स्कॅमाची दखल घेतल्या. ते दोगूय मॅनेजर आनी अप्रेजराचेर सोसायटी FIR घालतली. सहकार निबंधकानूय चौकशी सुरू केल्या. केपे अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीची शिरोडीची ब्रँच त्रासांत पडल्या. सोसायटी कडेन तारण दवरिल्ले 32 किलो भांगर नकली म्हणून स्पश्ट जालां. बँकेचे अधिकारी सांगतात त्या कोंतान बँकेन दिल्ल्या 5 कोटी 27 लाखांच्या रिणांतले फक्त 48 लाख वसूल जाल्यात. रिणां बुडिल्ल्यान तारण दवरिल्लें भांगर सोसायटीन पावणेर काडलें तेन्ना हो प्रकार उक्ताडार आयलो.
सोसायटीक कोट्यांची तोपी घालपाचे हे प्रकरणाची सरकारान दखल घेतल्या. सहकार निबंधकां वरवीं चौकशी सुरू केल्या. फटीचे भांगर दवरून सोसायटीक तोपी घालपी 29 जण आसात. आतां मेरेन ह्या प्रकरणात शिरोडा ब्रांचीची सुरेखा गावडे आणि स्वप्निला बांदोडकर ह्या दोगां मॅनेजरांक मंगळारा सस्पेंड केल्यात. बँकेचो अप्रेजर दत्ता शेठ शिरोडकार आनी रीण घेवपी चडशे ताचे लागींचे अशी सध्या खबर आसा. सोसायटीचे अधिकाऱ्यांनी दोनूय मॅनेजर आनी गोल्ड अप्रेजराचेर FIR करपाचें थारायलां. प्रकरणाची सहकार निबंधकांनूय चौकशी सुरू केल्या. आमचो प्रयत्न चालू आसा. ऑलरेडी वी आर ऑन जॉब. तांचे बाकीचे एसेट इन्क्लुडींग तांचे फिक्स एसेट बाकीची मालमत्ता कितें आसा ते सर्च आमी कॉमेस केल्ले आसा आनी म्हणून आमकां कॉन्फिडन्स येणाऱ्या 3-4 म्हयन्या भितर हे रिकवरीचो सुद्दां आमी करपाक आमकां शक्य जातलें. सरकारानूय हे गजालीची दखल घेतल्या. सहकार निबंधका वरवीं ह्या प्रकाराची चौकशी जातली. भांगर तारण दवरून रीण घेवपी आनी बँकेच्या मॅनेजरांचे फितुरीन बँकेक तोपी घाल्या काय कितें हें ते चौकशेंतल्यान स्पश्ट जातलें. हे 32 किलो भांगर वट्ट 29 जणांनी मेळून तारण दवरलां. मॅनेजरा पेक्षा जो अप्रायझर आसा, जो शेट आसा, जो दत्ता शिरोडकर आसा, हांणी सगळे ते टेस्ट केल्ले आनी ताणें 22 कॅरेटाची सर्टिफिकेट दिल्ले आसा प्रत्येक गोल्ड लोनाची. आयज सुद्दां कालच्या गोल्ड ऑप्शनाचे प्युरिटी लो प्युरिटी आसल्यान ऑप्शन गेलें ना असो तो आमच्या ऑप्शनाक जे बिडर आयिल्ले तांचे म्हणणें आसा. सो दत्ताक सुद्दां जेन्ना आमकां हें कळ्ळें त्या संबंधी सुद्दां तेजो एग्रीमेंट जो आसा तो आमी टर्मिनेट केल्लो आसा. यस डेफिनेटली हुएवर इज कल्प्रीट ऑल वी आर प्रिपेर्ड. गव्हर्मेंटान सध्या केपें अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेचे फूल फ्लॅज इन्क्वायरी करपाचें ठरयलां आनी त्या प्रमाणे रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्हा तशी ऑर्डर आमी दिल्या. बोर्डाचेर बीन कितें एक्शन जातली? इन्क्वायरी रिपोर्ट येतकीरच फुडली कारवाई आमी ठरयतले. फक्त ही एक केस पळय ती खूब जुनी केस आहा 2005तली दिसता म्हाका. आई 2005तली केस? हय अशें आयकूं येता. ओके. रिपोर्ट आमकां 2 दिसांत मेळटलो त्याच्या नंतर सगळें स्पश्ट जातलें. इतली मोठी 5 कोटींची तोपी क्रेडीट सोसायटीक परवडटली काय कितें? तितले रिजर्व्स आनी तांक सोसायटीत आसा काय कितें हो मोठो प्रस्न. प्रुडंटा खातीर प्रतीक परब. खण संचालक प्रसन्न आचार्यान आपल्याच खात्याच्या अधिकाऱ्या आड क्रायम ब्रांचीन कागाळ केल्या. बनावट डॉक्युमेंट करून फ्रॉस इंटरनॅशनल कंपनीन मिनाची चीनांत निर्गत केल्या म्हूण हे कागाळींत आरोप आसा. कागाळींत म्हणा त्या प्रमाण हे बनावट डॉक्युमेंट खण खात्याच्याच अधिकाऱ्यांनी केले. ह्या गुड्डलसावांक लागून सरकारी तिजोरेक सुमार 1.5 कोटीचो फटको बसला. बेकायदेशीर मायनिंगांत घुसपल्ल्या मायनिंग खात्याच्या कांय अधिकाऱ्यां आड खण खात्यानच मंगळारा क्रायम ब्रांचीत कागाळ केली. आता खात्यातलेच आनीकय कांय अधिकारी आडकुपाचे आसात. खण संचालक प्रसन्न आचार्याच्या कागाळी प्रमाण 12 नोव्हेंबर 2010 ते 22 सप्टेंबर 2011 मजगती ट्रेडर फ्रॉस्ट इंटरनॅशनलाचे संचालक आनी अधिकाऱ्यांनी खण खात्याच्या अधिकाऱ्यांक धरून कारस्थान केले. बनावट डॉक्युमेंट आनी NOC करून बेकायदेशीरपणान चीनांत मिनाची निर्गत केल्या. ताका लागून सरकाराच्या तिजोरेक सुमार 1 कोटी 35 लाखांचे लुकसाण जाले. कंपनीचे अधिकारी आनी खण खात्यांतल्या दुबावीत अधिकाऱ्या आड मायन्स अँड मिनरल कायद्या खाला कागाळ केल्या. इतले मजगती बेकायदेशीर मायनिंग प्रकरणात खण खात्याचो असिस्टंट जिओलॉजिस्ट रामनाथ शेटगांवकाराची क्रायम ब्रांचीन चौकशी केली. निलंबीत असिस्टंट जिओलॉजिस्ट शोभना रिवणकाराची चौकशी केली. कामावेल्यान काडिल्लो सिनियर जिओलॉजिस्ट हेक्टर फेर्नांडिसाक बुधवाराक क्रायम ब्रांचीन आपयला. बेकायदेशीर मायनिंगाचे कांय प्रकरणांनी खण अधिकारीच घुसपल्यात म्हणपाचें ह्या पयलींच स्पश्ट जालां. बेकायदेशीर मायनिंगांत ट्रेडर्स भायलेबार मीन निर्गत करताले असो आरोप मायनिंग उद्देजक करताले. खण खात्याच्या नवे कागाळींतल्यान ही गजाल परत स्पश्ट जाल्या. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आनी सुशांत पळ. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.